विधानसभा भंग करून लोकसभेबरोबर वेचणूक लादपाचो यत्न जाव येता। काँग्रेस धरून सरकारातल्या युती वांगड्यांकूय मध्यावधी वेचणूक नाका। बेकायदेशीरपणान विधानसभा भंग करूंक दिवची न्ही म्हूण काँग्रेसीन राज्यपालाक सांगला। गोंयांत राजकीय अस्थिरता, फेब्रुवारी सावन मुख्यमंत्री धरून 3 मंत्री हातरुणार, प्रशासन ठप्प, मुख्यमंत्री खुर्ची सोडूंक तयार ना, पर्यायूय दिना म्हूण काँग्रेसीन फोग काढलो। ह्या एमर्जन्सींतल्यान भायर सरपाक आमकां कांय मार्ग दिसना, कारण मनोहर पर्रीकर एक एडमंटली त्या पोजिशनाक खिळोवन बसलेलो आसा आनी थंयच्यान तो देंवन एक अल्टरनेट अरेंजमेंट जो करपाक जाय तो करपाची मनस्थितीक तो ना। आपूण स्टेप डावन जावं दुसरो अल्टरनेट अरेंजमेंटूय कितें करपाचो तितूंकूय येना। गोंयची असेंब्लीची इलेक्शन पार्लमेंटा बरोबर जावपाची दाट शक्यता काँग्रेस पक्षाक दिसता आनी ह्याच पांयभुमीचेर गोवा काँग्रेस कमिटीन आनी गोंयचो आमचो ओपोजिशन लिडर बाबू कवळेकर हांणी दोगांच्या सही मारून आयज राज्यपालाक आमी निवेदन सादर केल्लें आसा। तेजे कडेन मागणी केल्ली आसा की असले परते फ्रॉड, इल्लिगल कॅबिनेट रेजोल्यूशन जर तुजे मुखार आयलीं जाल्यार तुवें पाताळून पळोवपाक जाय। आमी जी मेजॉरिटी जाय ती प्रूव करपाक शकतात, पूण गोंयच्या लोकांचेर गरजे भायर अनेक इलेक्शन तुमी लादनाकात। काँग्रेस म्हणटा अल्पमतांतले सरकार चलोवंक पर्रीकार पुराय फेल। वेंचणुकेक लोकांनी कौल काँग्रेसीक दिल्लो। विधानसभा बरखास्त करचे परस लोकांच्या कौलाक मान दिवन खंय काँग्रेसीक संद दिवची। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।